प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 5वी चीट 17 ते 30 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हयच साबात मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. पुताचो अधिकार. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, आपणाचेच ओस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप कोत्ता तेंच पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावचे खातीर हांचे ओन व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दितात, तसोच पुताक सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जी कोण पुताक मान दिनात ती ताका धाडला त्या बापाक मान दिना. खरेंच हांव तुमकां तें सांगता, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार दवरतात, तांचें सगळें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनी खास्तीचें फर्मोण ना, पूण ती मरणांतली जिविताक उतरली. खरेंच हांव तुमकां तें सांगता, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं, आनी जी कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ. कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सवें आसा म्हूण बापान ताका देणें दिलें, आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतेलीं. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणी वायट केलां तीं आस्त सोंसूंक उरतेलीं. असलो वेळ येवचो जालो. जेजूक गोवाय दिवपी. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दितां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदता. प्रितीच्या भावणीनो, आमी आयज जें शिवर्तमान आयकलां, जेन्ना जेजू म्हणटा 19 वडीन कितें म्हणटा, तो म्हणटा, खरेंच खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता म्हणटा, आपणाचेच आस्तोगीन पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता. पुतून वाचता भाव भयणीनो, 19 वड आयज जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, म्हणजे हांव तुमकां सच सांगता म्हणटा, आपणाचीच अस्तोगीन पुताच्यान कांयच करूंक जायना. कोण जावन आसा पूत? जेजू. तो म्हणटा, आपणाचीच अस्तोगीन म्हाका कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता.
भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो तो मनीस जावन येयलो, तो देव आसलो, तो स्वर्गीच्या बापाचो एकलोच पूत आसलो. पूण जेजू खालतो जालो. आपले व्हडपण, आपली मोहिमा सगळी स्वर्गार सोडून तो एका बाळका भाशेन बेथलेहम गांवान मोरीच्या कुसव्यान जल्मलो. आनी भाव भयणीनो, तो खालतो जावन आपली रोजनार भाशेन तो एक मनीस जालो ह्या संवसारान. आनी ताणें सगळें आपलें खालतेपण दाखयलें आमकां मनशा बाब. आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तो तुजे भाशेन आनी म्हजे भाशेन आसलो. तो मनशाचो पूत आसलो. आनी आयज तो सांगता 19 वडीन तो म्हणटा, म्हज्यान कांयच करूंक जायना, पूण जे म्हजो बाप म्हाका दाखयता तेंच म्हाका करूंक जाता. आनी जें बाप कोत्ता तें पुतूय कोत्ता, तें हांव कोत्ता. खंय करूंक पावलो जेजू? आमी म्हणटले तो देव, वय तो देव, पूण जेन्ना संवसारान आसलो तो जावन आसलो मनीस. ताका पवित्र आत्म्या उदेशी ताच्या स्वर्गीच्या बापाचे बरोबर संबंध आसलो म्हणून स्वर्गीचो बाप ताचे कडेन सगळें सांगतालो. ताका पवित्र आत्मो ताका सामको सगळें कळोवन दितालो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आतां चलता, आमच्यांनी म्हणूंक जाता खरेंच हांव बापाची खोशी करता, हांव जेजूच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत चलयतां. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आमकां जुवांची 14वी चिटीन 12वी वडीन कितें म्हणटा, तो म्हणटा, जो लोक म्हजेर भावार दवरता, जो लोक म्हजेर भावार दवरता, म्हज्या उतराचेर भावार दवरता, तो लोक जें हांवें केलां तेंच करूंक पावतल्यात. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी फकत धर्म कोत्ता, मागणें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, पूण खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर भावार दवरता. आयज आमकां जेन्ना जेजू ह्या आपल्या उतरान उलयता, तो म्हणटा, जो म्हजें उतर पाळटा, जो म्हजें उतर आयकता, तो खरोच एक आत्मीक जिवन जियेता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगता की जो मनीस ताच्या उतराचेर भावार दवरता, 24 वडीन कितें म्हणटा, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडलेल्या ताचेर भावार दवरतात, तांचे सवें सासणीक जिवीत आसा. जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडल्या ताचेर भावार दवरतात, तांचे सवें सासणीक जिवीत आसा. भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? सासणीक जिवीत म्हणजे आमचो संबंद देवाशी, आमकां आमचो संबंद जेजूशी, आनी आमी ताजें उतर पाळटा. जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, आमी ताका आयकता जें ताज्या उतरान बरयलां, तेन्नाच की आमी सासणीक जिवीत भोगूंक पावता. भाव भयणीनो, आमकां कितले फावटी आमी सजमता की आमी जेन्ना ह्या संवसारान वेतोकूच मोडटले हांव, तेन्नाच आमी सासणीक जिवीत जियेतले हांव. हें सत न्हय. जेन्ना आमी सासणीक जिवीत जियेता, ह्या संवसारान आमकां सासणीक जिवीत जिवपाची गरज. कित्याक आमी सासणीक जिवीत ह्या संवसारान जियेना जाल्यार आमी मरतकूच केन्नाच सासणीक जिवीत भोगूंक पावचे ना. आनी भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत जेजू जुवांचे 17वी वडीन 3री वड, 17वी चीट 3री वड, तो म्हणटा, सासणीक जिवीत जावन आसा हो संबंद देवाशी, हो मोग जो आमी ओंकता देवाचो, आनी हो संबंद आमी दवरता ताजेशी, ताज्या उतराशी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें देवाचें उतर पाळटा, देवाची खोशी करता, देवाचें उतर आनी देवाची खोशी जावन आसा एक. म्हणटच जेन्ना आमी देवाची खोशी कोत्ता, देवाचें उतर पाळटा, जेजूचें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमी जेजू भाशेन ह्या संवसारान देवा भाशेन सगल्यो वस्तू करूंक पावतले. ना तर आमी फकत धर्म कोत्तले, फकत हें तें देवस्पण कोत्तले, पूण खरेंच आमी देवाच्या उतराचेर भावार दवरचे ना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या उतराचेर आमची चोत्राय धरूंक, ह्या उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळून, देवाचें उतर जें सांगता तें आमी करूंक दिसपट्ट्या जिवितान, आनी तेन्नाच की आमी तें करून सोडिनासतना आमी सासणीक जिवीत भोगूंक पावतले. आनी जेन्ना सासणीक जिवीत
भोगूंक पावतले तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटलो जे जेजून सगळें खुर्सार आमकां सोंपयलां तें आमी भोगूंक पावतले आनी एक दीस जेन्ना आमी ह्या संवसारांतली वेतकूच आमी जेजू बरोबर सासणान जियोवपाक पावतले आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता होच आमचो विशय जावनी हीच होच आमचो थाराय जावनी की आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून हें देवाचें उतर सदां आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटले हें कोत्तले आजच्यो ज्यो खबरो आयकपाच्यो आमी सोडपाचें कोरया लोकांचे खबरो आयकपाचें सोडया देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळुया आनी खरेंच आमचो भावार्थ वाडून आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमी जियोया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा